वयरूय बीजेपी आहा, वागदारूय तुमचो बीजेपीक तेंकून ना. सो हे सगळे डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन सगळे आसून स्थानीक कामगारांचेर अन्याय जाता. हे तरी कितें जाता हय ना अन्याय जाता मरे गांवांत की ना. आतां हो कसलो अन्याय? अन्याय हो जमनीचो. गोंयांत तूं कितें तयार करतलो, प्रोडक्शन वाडयतलो, आयर्न ओर काडटलो, हे सगळें करूं येता, पूण जमीन तुज्यान प्रोड्यूस करूंक मेळना. जमीन तयार करतलो, जमीन तयार करूंक मेळना. आमचे मुख्यमंत्र्यान आयडिया काडली की दोडामार्ग कितें गोंयांत घालचें म्हणून रिवर्स मर्जर. कित्याक गोंय म्हणटा तें ब्रँड गोवा म्हणून जो आहा तो ब्रँड गोवा खपता म्हणून हांगा तुका महिंद्रा क्लब महिंद्रा हॉटेल तांचे लागींच. कित्याक येता तें? कित्याक आतां ट्युरिजम हिंटरलँडान वचपाक लागला. आनी जेन्ना ट्युरिजम हिंटरलँडान वता म्हणल्यार वेळेवयल्यान दोंगरांनी आनी खेड्यांनी पावपाक लागता, तेन्ना जमनी म्हारग जाता आनी जमनी कमी आहा. आनी कमी जमनीक प्रेस मेळटा. आनी ह्यो कमी जमनी ज्यो पुर्तुगेजाच्या तेंपाच्यान ज्यो राखून दवरलेल्यो, ह्यो जर जमनी कोण हडप करता, खंयचो तरी कायद्याची कितें तरी मिस्टेक धरून वो एक्स पार्टी म्हणटा ते जजमेंट जे दितात. एक्स पार्टी म्हणल्यार कितें की तूं आयलो ना म्हणटकर हो आपल्याक जजमेंट दिलो. ताचे फुडें परतो तूं आयलो ना परतो जजमेंट. कोणाक काय खबरच ना खंय कितें जाता तें. पूण जमीन गेली, रातयान जमीन गेली. ह्यो वस्तू गोंयांत आतां खूब जावपाक लागल्या. ह्यो वस्तू जावपाक लागल्या म्हणून सरकारान एसआयटी करून काडली. एसआयटी म्हणल्यार स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम. हें जाता म्हणून हातून व्हडले व्हडले ऑफिसर, आमदार, मंत्री इनवॉल्ड आहा. हेंय भायर उलट जाल्लें आहा. आसागांव बी एरियेन ब्रिटीश होम सेक्रेटरी म्हणल्यार इंग्लंडची होम मिनिस्टर, तिचे बापायच्या नांवान जमीन आशिल्ली ती विकून तिसऱ्या कडेन पावली. हें जालें. आनी ताजे मागीर तें सेटलमेंट जाता. सेटलमेंट म्हळ्यार कितें की आतां तुजी जमीन गेल्याच, तुका इल्लें हें घे आनी बस, नाल्यार कोर्टाक यो 25 वर्स. हें आतां गोंयांत स्टँडर्ड प्रोसिजर जाल्लो आहा. म्हणल्यार सदांची वस्त जाल्ली आहा. म्हळ्यार आतां हो मुख्यमंत्री तुमकां सांगता की पुर्तुगेजाच्या तेंपार जे आशिल्ले सिंबॉल आनी म्हणटालो कोलोनियल मायंड सेट हो आमी बदलूंक जाय. तें कांय ना. पुर्तुगेज बरें आसले. पुर्तुगेज आशिल्ले तेन्ना तरी जमनी तुमचे कडेन आशिल्ल्यो पडले. आतां कोणाच्या हातान पावल्यो? त्यो दिल्लीवाल्यांच्या हातान पावतल्यो जमनी. तुमच्यो जमनी लुटून दिल्लीवालो घेतलो आनी गांवांत तुमी गांवकार उरचे ना, दिल्लीवाले गांवकार जातले. हें गोंयांत जावपाक लागिल्लें. आमकां पेडणेर जरी कोंबलिनाथ लागले ना जाल्यार आमचे कडेन तेवटेन अफ्रामेत आसात, आल्वारा आसात. थंय वेगवेगळे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसात किंवा आनी वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसात. हेच्या नांवान डेव्हलपमेंटच्या नांवानूच थंयसरल्यो जमनी सध्या बळकावपाचो प्रयत्न चल्ला. आनी म्हणून म्हणटा की संपूर्ण गोंयांत आमकां जागे जावपाचे आसात. आनी ती सुरवात ह्या बिचोले तालुक्यानसून जाल्या. ती सुरवात आमी अन्य सगळ्या भागांचेर चलयतले. जरी पेडणेर जरी गांवकारी लागली ना जाल्यार म्हाज्या म्हायती प्रमाणे म्हाका दिसता 223 कुमिदाच्यो कमिटीज आसात. सगळे कडेन सादारण हीच परिस्थिती आसा. चड वेळ घेयना कारण ह्या गांवच्या लोकांक तेजो फायदो जाल्लो अशे 5 जाण व्यक्ती तेंचे तुमकां नांवां हांगा सांगून मोकळो जाता. पयलो म्हणजे अर्जुन यशवंत गांवकार, सरपंच अडवलपा आनी तेचे कुटुंबीय. दुसरो सागर रघुनाथ गांवकार आनी तेचे कुटुंबीय. तिसरो शिवराम गोविंद गांवकार, तेचे कुटुंबीय. चौथो श्रीकांत जयराम गांवकार, तेचे कुटुंबीय. आनी दिलीप हरिचंद्र गांवकार, तेचे कुटुंबीय. ह्या लोकांनी अक्षरशः कुमदाद सोंपयली. अच्छा, कुमदाद काबा ती खंयची, कशी खाल्ली
हेचे सविस्तर तुमकां सांगता. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.